गोयचे भुरगे गोंया भायर वचचे न्हय, तांकां गोंयांत रोजगार मेळचो म्हण केंद्र सरकार कितलोसोच पयसो मोडून गोंयांत नवे नवे प्रकल्प हाडटा। मोपा विमानतळ जातकर गोंयकार तरणाट्यांक रोजगार मेळटलो, तशेंच दाबोळे विमानतळूय चालू उरतलो म्हण पंचायत मंत्री माविन गुदिन्हो उलयला। आरडीएक्स गोवा खातीर दाबोळेच्यान जॉन डिसिल्वा। हांव इतलेंच सांगपाक सोदतां की सरकाराक आमचे जे तरणाटे एम्प्लॉयमेंटा भायर वयता ते भायर गेल्ले नाका। वी वॉन्ट टू क्रिएट ऑपॉर्च्युनिटीज हियर। मोपा एअरपोर्ट येता तेन्ना एक टायमा कॉन्ट्रोवर्सी करताले दाबोळी बंद जातलो। पयरूच आमी 3 एरो ब्रिज इनॉग्रेट केला, आनीकूय ओल्ड टर्मिनल आता ते डेमोलिश करून आनी 3 एरो ब्रिज येता। 150-150 कोटी रुपया आनी मोडटा, 550 मोडून म्हणजे हे 700-800 कोटीचे केंद्र सरकार मोडटा। एअरपोर्ट बिलॉंगिंग टू एअरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया बंद पडटलो। तेजे उत्तर म्हाका दिसता आमी इतले पयशे मोडून आनी सुंदरता ते एअरपोर्टा हाडटा, फॅसिलिटीज इन्क्रीज करता, जबाब आहा की केन्ना बंद पडपाना। पूण 20% जेन्ना एअर ट्रॅफिकान ग्रोथ आसा आनी जे एअरपोर्टार गेल्ले मनशान तेणी पळयले आसा, वस तेन्ना बस स्टँड थिंगा एकदा स्थिती जाता, तेका लागून मोपाची गरज आसा। हांव तरी मानता मोपा येता तेन्ना आय कॉल इट अ इंजिन ऑफ ग्रोथ। फक्त विमानां देंवोवपाक, विमानां वयर वचपाक हें जावपाना। हांव तुमकां सांगपाक सोदतां, हो एअरपोर्ट येता तेन्ना इकॉनॉमिक एक्टिव्हिटी जातली, थिंगा वेगळे वेगळे कारोबार जातले। थिंगा जेन्ना इतले एअरलायन्स थिंगा लँड जातले, आनीकूय थिंगा 5 स्टार हॉटेल येतले। आमच्या भुरग्यांक कामां नाका, आमच्या भुरग्यांक नोकऱ्यो मेळ्ळ्यो नाका, हांगा गोंयांत सगळ्यांनी भायर वचपा जाय। आनी तेणी प्रेजेंटेशन आमकां दिला तेन्ना दिल्ली तेणी सांगले, व्हेन न्यू दिल्ली एअरपोर्ट केम, GMR तेणी 2 lakhs डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट केले। हांवें तेका सांगले गोंयांत 50,000 जॉब्स तरी तुम्ही क्रिएट केले आनी तितून तरी तुमचे 80% गोंयकारांक दिले जाल्यार आमी खूब समाधान आमकां जातले। पूण एक काम करा, ट्रेनिंग जे आमच्या भुरग्यांक दिवपाक जाय, तुमचो एअरपोर्ट येच्या आदीच आमच्या भुरग्यांक एडवान्स ट्रेनिंग दिया। लेट दॅट बी पार्ट ऑफ द इम्प्लिमेंटेशन ऑफ द वर्क ऑफ द एअरपोर्ट। आनी तेणी थोडेशे भुरगे आमच्या ट्रेनिंगान घेयला, 1-2 ITI तेणी ते भुरगे ट्रेन करता। आमी तांकां सांगला दिस इज नॉट गुड इनफ, यू हॅव टू ट्रेन मोर पीपल। भुरगे थिंगा कामां आमचे लागपाक जाय आनी तेका लागून हांव तेका ग्रोथ इंजिन म्हणटा। तेजेर जायते उपलब्ध आसा, बाकीचोय सगळो विकास जातलो आनी असलो विकास आमकां पळोवपाक मेळटलो जाल्यार एक स्थिर सरकार आसपाक जाय। हांव एकूच आज सांगपाक सोदतां, हे रिपब्लीक डेया आमचे लार्जर पिक्चर देश तरी गट आसलो, बळकट आसलो जाल्यार स्टेटींकूय स्ट्रेंथ मेळटा। सरकार तरी बरो गट आसलो जाल्यार सगळ्यांक स्ट्रेंथ मेळटा आनी विथ स्टेबिलिटी कम्स ग्रोथ एंड ऑल गुड एक्टिविटी, गुड इकॉनॉमिक एक्टिविटी। एकूच आमी लक्षांत दवरपाक जाय, आमी आमचे जे चिंतप आसा केन्ना केन्ना आमचे नॅरो माइंडेड थिंकिंग जावपाक जायना। वी हॅव टू लुक एट द ओवरऑल ग्रोथ पिक्चर, ओवरऑल ऑलराउंड डेव्हलपमेंट, ओवरऑल इम्प्रूविंग द स्टेटस ऑफ इट्स सिटीजन, ओवरऑल इम्प्रूविंग the conditions in Goa.